लोकांचो मोह जेजू बोवारी परत एकठांय जाता आनी मातेवाचे सुवार्तेंत जेजूचे शिकवणेचो अनेक अध्याय वा भाग सुरू जाता. अशें 13वो अध्याय सगळो जेजूचे विशेष शिकवणेक म्हणजे वपारी मुखांतर शिकवणेक साक्ष जाता. जेजूची शिकवणूक वपारी मुखांतर लोकांक चड पावतली आनी मतींत उरतली आनी सर्गींच्या राजां संबंधी जेजूची शिकवणूक तांच्या काळजा गुंडायंत रोमतली. जेजूची वंप्याची वपार आनी तिची घडावळ सगळी एका रैताचे परिस्थितींत रोमल्या. वंपी, बी, मेर, सुकणी, माती, खडप, पाळ, कांट्या झाडां, फळां, सूर्यो, किर्लप, करपप, वाडप आनी फळ दिवप ही वपारींतलीं उतरां न्हय एका शहराच्या परिस्थितींतलीं. बगार एका शहरा भायल्या परिदीर आसच्या व्हडलेच्या भोवशा एका दुबळ्या रैताच्या गाद्यांतलीं. जेजून आपल्या वपारींत विंचलेली परिस्थिती आनी उतरांचो एक संदेश. तो संदेश 8 भागींतल्या उतरांक ताळ पडचो, लन्विकायेचो घालतो. कान असलेली आयका म्हणल्या उतरांनी प्रवदीय संदेश तो. ताचे वपारींतलो रैत वंपी वमताना बीन जायते कडेन पडटा. वपारीचो अर्थ फुडें तो सांगतलो, पूण त्या बियांची काणी कोणाकी थटक करची. हाचो अर्थ कितें जावयेत म्हणून चिंतूंक करचेंच हे वपारीचो शेवट. बरी सुवात आनी वाडून फळ दिवप वपारीक एक महान अंत्य दितात आनी हें कितें जावयेत म्हूण सवाल आनी कुतूहल बोळ करतात.